कायदो मोडून रान बोडकी करप चल्लां, विकासाच्या नांवान झाडां मारप चल्लां. ती मारपाक रान खात्याचें परमिशन घेवपाची तकालस कोण घेना. बागबाट दांडो राय वाठारांतलो दोंगर कापला, झाडां लासून उडयल्या, व्हाळ पुरयला. थंय खंय मोठो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा. कायदे खुटयाळाक मारून नास धूस चल्ल्या म्हूण लोकांचो बोवाळ. हे आमगे सगळं बागबाट हे सायडीक पडटा आनी हे तांबितें बाग दांडो 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 बागबाट दांडो म्हणटकीर आतां प्रॉब्लम कितें जाला हांगा खूब तेंप जालो ही प्रॉपर्टी कोणी तरी घेतल्या आनी प्रॉपर्टी घेवन हांगा डेवलॉपमेंट चलता हें आमकां कोणाक खबर नाशिल्लें. तेका तोय आमकां थळावो आसून ताका आमकां कांय कोणाक सांगलें ना. ते भायल्यान तें चल्लें तेणें कंप्लेन दिल्ली कडेन आसा कितें तरी जाल्लें पूण नोबडी हॅज टेकन एनी हें म्हणल्यार कंप्लेन ताणें दिल्ली ताजेर पण कोणें एक्शन कांय घेतलें ना. आतां प्रॉब्लम कितें जाला दीस पर्टिक्युलर शीट तुवें पळयल्यार कळटा हेजी ग्रेडियंट कितली आसा. अंडर 17 हे ताका परमिशन कोणें दिलां तें कांयच ना तेगेलो. तो कुर्तोरी प्रोजेक्टा पळय हे हॉटेल येवपा आशिल्लें तें बंद पडलें. आतां तें हॉटेल प्रोजेक्ट हे प्रपोजल हांगाच तेंगे आतां हाडपाचें. म्हणजे हें हाडलें जाल्यार तांकां फकत 10 मिटर रस्तो जाय. 10 मिटर रस्तो जाल्यार आमगे सगळे थळावे आसा तेंगे सगळे रस्त्याचें वायडनींग जाल्यार तेंगे घर वता. आळ आसा नॅचरल उदक वचपाचो तें तेणें ब्लॉक करून उडयला. दुसरें म्हणल्यार ही पळय झाडां सगळीं लासून उडय फॉरेस्ट एरिया 188 हें पडटा वीच कम्स अंडर फॉरेस्ट बेसिकली प्रायवेट फॉरेस्ट. सो दे कॅनॉट डेवलप तांकां कांय एक्चुअली ना. पूण हें परमिशन घेना आसतना कशें चलना तें आमकां कांय खबर ना. वी नीड टू फायंड आउट द हिस्ट्री अबाउट दीस प्लेस हाव दे हॅव गिवन परमिशन हू हॅज गिवन द परमिशन. आमी पंचायती विचारल्यार पंचायत म्हणटा वी हॅव नो नॉलेज अबाउट इट. पूण दे डोंट हॅव परमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट दे डोंट हॅव परमिशन फ्रॉम मायन्स दे नीड लॉट्स ऑफ परमिशन्स टू डू दीस. व्हडलो दोंगर आख्खो तो आमची ल्हान आसा भुरगेपण आसा आमी गोरवां घेवन येवपाचें हिंगा खेळटाले बी. हें दोंगर आसलो व्हडलो हिंग रानां वचपा जायना आसलें. आतां चोवपाक गेल्यार हें उचकी जालां व्हडली हय. आनी व्हडलीं झाडां व्हडलीं हेची तुका जांबळी बाबळी झाडां आसलीं मोट्टेलीं ती काट करून उडयल्या सगळीं. नाश केले रातयांत व्हड आनी वय व्हडा झाडां आसलीं फक्त जांभूळ जामून काजू आसल्यो कितल्यो ह्यो वचपा जायना आसलें. हें जेन्ना तुगेलें पावस पडटा तेन्ना हिंगा एकदम हें आहा ओल्ड आहा हिंगा तपडे ह्यो ओल्ड एकदम बंद करून उडयलो कडेन आपडे हें ओल्ड आहलो तें बंद करून उडय माती घालना पडे तेमी रोड केलो कडेन ना. जेणे ओल्ड एकदम बंद करूं जाता मागीर कितें जातलें यू नो बिकॉज नाव वॉट हॅज हॅपन्ड मागीर तें सगळें तुगेलें उदक बिदक वचपाकूय आसलें तें रस्त्याचेर येतलें. ही वाट उदक वचपाची ही उदक वचपाची वाट आनी केदी व्हडली तेणी झाडां कशी तरेन मारून उडयल्या पळय नाशाड करून उडयल्या. हॉटेला प्रोजेक्ट येत म्हण केला आनी आतां येन चोयल जाल्यार ही सगळीं झाडां बाडां कातूल नाय तेणें आमकां कांय खबर नासलोली. सो आमकां कोणा इन्फॉर्म केलें ना कोणा कांय खबर ना. आतां कोण परमिशन दिलां कितें दिलां आमकां कांय खबर ना. चौथे वर्सुकी सिदार्थ गोवा ओपन टेनिस सर्तींत 100 वयर खेळगडे वांटेकार जाल्यात. सिदार्थान पुरस्कृत केल्ल्या ह्या सर्तींत 12 वर्सां सकयल्या भुरग्यां पासून सिनियर दादल्या बायलां खातीर खेळ जातलो. पूण पयलेच खेप बायलां गटांत डबल्स इव्हेंट दवरला. गोंयांत टेनिस खेळाचो प्रचार आनी प्रसार तसो मोठ्या प्रमाणार जायना. पूण सिदार्थ गोवा ओपन आनी हेर 2 मोजक्या टुर्नामेंटांतल्यान टेनिस खेळ राज्यांत जितो आसा. सिदार्थ गोवा टेनिस सर्त संचालक मिनी चौगुलेन आयोजनाची म्हायती दिली. This is the Siddharth Goa Tennis Open. This is the 3rd year that we are having this tennis tournament. It's hosted by Siddharth Goa for the players in Goa. We have 126 participants participating this year. The categories are under 12 girls and boys, under 16 girls and boys, men's singles, men's doubles, women's singles. We are doing women's doubles for the first time this year, and veterans singles and veterans doubles. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. प्रुडंटा खातीर निलेश परवार. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.